Speaker sir, I may be ask my question number 1A. Reply is as per presented to the assembly. Speaker sir, question विचारले म्हाका आन्सर मेळिल्ले आसा. वॉटरफॉल दुधसागर वायल्ड लायफ सँच्युरी येता फॉरेस्ट डिपार्टमेंट त्यांनी वॉटरफॉल दुधसागरार वचपाक 431 GP परमीट दिला आणि आयचे डेटीक त्यांनी उत्तर दिला आम्ही 225 मॅक्झिमम 225 जीप आसा ते परमीट करता म्हणून सद्या. पूण त्यांनी हेज्या पयलीं 2011 98 GP आशिल्ल्यो त्यो 98 GPच्यो 431 त्यांनी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान परमीट दिला आणि आज त्यांनी लिमीट दवरला 225 ट्रिप्यो दुधसागर वॉटरफॉला वचपाच्यो वायल्ड लायफ सँच्युरी. हांव कितें म्हणटा ते जीपवाल्यांनी लोन काडून ते जीपी घेतल्या तांकां 431 जे जीपी आसा तांकां परमीट करचे, कारण मायनींग बंद पडल्या कारणान थंय वेवसाय ना. आनी आन्सराक बरयलां फाटल्या फायनान्शियल 16-17 3,22,938 विजिटर थंय विजीट दिवन गेल्या म्हणून. आनी रनिंग सिजनाक 2017 to 2018 हे फायनान्शियल इयराक सद्या डिसेंबर म्हटल्यार 97,000 म्हणजे त्यांनी 1,50,000 विजिटर येवन गेल्या अशें त्यांनी रिपोर्ट दिल्लो आसा. स्पीकर सर, दुधसागर वॉटरफॉलात दर्शनाक विजिटर जे देशांतल्यान आनी विदेशांतल्यान जवळ जवळ पर डे 3,000 विजिटर येता आनी हे रिस्ट्रिक्शन घातल्या कारणान 225 GP वचपाच्यो पर जीपीक 7 पॅसेंजर येता. तेन्ना म्हाजी मागणी आसा जेन्ना 3,000 विजिटर दुधसागर वॉटरफॉला येता तेन्ना सगळ्याक परमीट करचे अशें हांव फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक मागतां. म्हाजो आनीक प्रश्न आसा. आमचे एरियेक माननीय एक एक प्रश्नच विचारा एकदा. तुम्ही सगळ्या वांगडा विचारल्या कारण मागीर कन्फ्युजन जाता. स्पीकर सर, ऑनरेबल MLAन विशय जो रेज केला तो विशय ऑलरेडी चर्चेन आसा गव्हर्मेंटाच्या एडमिनिस्ट्रेशनाच्या. तांच्याय बरोबर ताजेर डिस्कशन जाल्लें आहा आनी हो विशय हाका एक फायनलिटी हाडपा खातीर 16 तारखेक म्हाका दिसता 5:30 वरांचेर वायल्ड लायफाची मिटिंगूय आपयल्या. तातूंत भितर हो एक एजेंडा आनीकूय विशय आशिल्ले. त्यामुळे ताजेर निर्णय फायनली वायल्ड लायफाच्या बोर्डानूच जातलो. सरकार डायरेक्ट निर्णय घेवंक शकना, वायल्ड लायफ बोर्डाच्या रिकमेंडेशन प्रमाणे निर्णय घेवंक शकतले. प्रश्न 3 निर्माण जाल्या. पयलीं सगळें फ्रिलान्स आशिल्लें दुधसागराक वचप. कोणूय येतालो, कोणूय आपल्यो जीपी घेवन वतालो वयर. दुधसागर वायल्ड लायफ जातकूच ती एरिया थंयचे गांव सफर जाले म्हणून 2012 सालान हांवें एक कंडिशन घालें की थंय परमिटेड गाडयोच वतल्यो वयर आनी त्यो परमिटेड गाडयो ह्यो 4 व्हील ड्रायव्ह आसूंक जाय कारण रफ टेरेन आसा. आनी त्यो परमिटेड गाडयो ह्यो गांवच्यो फक्त व्हेहिकल्स आसूंक जाय गांवांतली. आनी त्यामुळे रजिस्ट्रेशन करून ह्या गाडयांक वयर वचपाक परवानगी दिली. तातूंतल्यान गांवच्या लोकांक जे वायल्ड लायफा मुळे सफर जाल्ले तांकां कितें तरी पोटा पाण्याचो वेवसाय मेळचो ही कल्पना आशिल्ली. मागीर केन्ना तरी हो कंट्रोल टोटली गेलो आनी 431 हांकां परमिशन गाडयांक दिलें. प्रॉब्लेम असो जाता की दुधसागराक एक कॅरींग कॅपेसिटी आहा. वायल्ड लायफ एरिया ती ताजेर अनकंट्रोल्ड गाडयो सोडपाक येना. हेवटेन परमिशन दिलें म्हणजे ट्रकाचे जशें जाला वेवसाय. इट इज ग्रीड, इट इज नॉट नीड. ग्रीड वीच रिजल्टेड इन टू 431. प्रत्येकाक दिसता आपणे पयशे जोडचे म्हणून. हांगा ती संवय आहा. तूं अते कावंटर तूं आमलेटाचो गाडो घालीत जाल्यार 8 दिसां भितर तुका 4 ताजो बरो धंदो चलत जाल्यार आनीक 4 गाड्यो येतात लगेच.
कारण तो वेवसाय टॅक्सी कोणाची चल्ली दिसती पडली की लगेच दुसरो 4 टॅक्सी घेता. खंयचो वेवसाय चलता अशें दिसलें की आपुणूय तो करीन अशी इच्छा खूब जाणांक जाता आनी तातूंतल्यान 431 जाले. आतां हांवें वर्गीकरण करपाक लायला फॉरेस्टाक. ह्या 431 भितर जे गव्हर्मेंट सर्वंट जाल्ले आसा मदल्या काळान तांकां एका विशिश्ट वेळा नंतर तांचें लायसन्स फुडें कंटिन्यू जावचें ना. विशिश्ट वेळा नंतर म्हणजे कमर्शियली कोणें इनवॉल्वमेंट जाला जाल्यार ताका थोडो टायम मेळचो पडटा म्हणून. कारण ताका ऑलरेडी तेजी पोटा पाणयाची वेवस्था जाली आनीक ताका परतें हें लायसन अशें डबल मेळचें ना. दुसरी गोश्ट कोल्याच्यान भायले लोक रजिस्टर जाल्ल्या. आनी तिसरो प्रश्न आहा तो एका मनशाच्यो 2-2, 3-3 जशे ट्रक रजिस्टर जाता तशें रजिस्ट्रेशन जाल्ल्या. ह्या तिनूय गोश्टीचो विशय जातलो. एक नंबर रेड्यूस करप एके वटेन, दुसऱ्या वटेन काही सुविधा तयार करून थोड्याशा प्रमाणाचेर ट्रिपी वाडप होय तकलेन आसा. ह्या 2 गोश्टीचो विचार करून वायल्ड लायफ बोर्डान निर्णय जो जातलो म्हाका दिसता तातूंत भितर सोल्युशन मेळटलें. तिसरो जो विशय आहा पॅसेंजर येता आनी परते वता हेजें कारण बुकींग थंयच ऑन द स्पॉट जाता. वी आर प्रोपोजींग फॉर ऑनलायन बुकींग. इफ यू डोंट हॅव बुकींग डोंट कम and you can take 5 or 10% more booking. Online you might not have to pay major amount. थोडेशे पयशे 100 रुपया बी ऑनलायन भरून बुकींग फॅसिलिटी दिवता. म्हणजे विचार करता हाजेर अजून ताजेर फायनलायज करूं ना. स्मॉल अमावंट टोकन बुकींग करून यू कॅन ब्लॉक युअर शेड्यूल. थर्ड चवथो विशय त्या गाडयांचे आतां रेट आहा पळय 2,500 आनी तांकां जें कमिशन दिवचें पडटा तें कमिशन बी सगळें बंद करून उडयता. कोणाक कमिशनां दिवपाची गरज ना. द टॅक्सीवाला वील गेट डायरेक्ट मनी. टॅक्सीवाला दुसऱ्यांक कोण भायलो कोण गिऱ्याक हाडटा म्हणटा कमिशन एके वटेन गर्दी जाता म्हणटा जाल्यार हाडूं न्हय कमी येवं न्ही थोडे. म्हणजे प्रश्न मेकळो जातलो. हे सगळ्यो गोश्टी तकलेन धरून तांच्यांनी 2,500 घेता पळय ते भाडें वाडोवपाची गरज आहा. 2,500 रुपया कितले दिसा पयलीं ठरयल्लो. सो अशा सगळ्या गजालींचेर विचार करता. हांव आत्तां निर्णय दिना. बोर्डान ताजेर विचार जातलो आनी बोर्डान जो निर्णय जातलो तो आमी इम्प्लिमेंट करतले. पण हो प्रश्न 16 तारखेक म्हाका दिसता जाग्यार पडपाक सुरवात जातली. स्पिकर सर, दुसऱ्या वॉटरफॉला आयज दिसाक 2,500 ते 3,000 विजिटर येता आनी समज अशें लिमीट घालीत जाल्यार फुडें फुडें ट्युरिस्ट येवपाचे बंद जातले. त्या खातीर म्हाजी कळकळी विनंती आसा फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक. बंद जावचें ना. त्या खातीरूच तांच्यांनी येवन परत वचचें न्ही म्हणून सर्कीट तयार करून ऑनलायन बुकींग जर दिलें आनी तुवें पयलींच ज्या जाग्यार गर्दी येता आमी थिएटराक पिक्चराक गर्दी येता जाल्यार कितें करता पिक्चरान तिकेट मेळटा तोच वता न्हय. जाका तिकेट मेळना ऑनलायन तिकेट आसलें तो ऑनलायन घेता. आतां इफी कितली गर्दी येताली एक एक पिक्चराक लायनी लागताल्यो. पण ते ताका रुल्स आशिल्ले ते रुल्स फॉलो करीत जाल्यार ती गर्दीक प्रॉब्लेम येना. थंय येवन मनशान परत वचूंक जाय न्ही गजाल खरी आहा. स्पिकर सर, माझा प्रश्न असा वायल्ड लायफ सँच्युरी ॲक्ट प्रमाणे 1980 फॉरेस्ट कन्झर्वेशन 1980 ॲक्ट प्रमाणे आमच्या काले, कुळे, मोले आणि साकोड्डा ह्या परिसराक वायल्ड लायफ सँच्युरी सर्वे करता आसतना थंय गांव आसुल्लो त्या गांवां सुद्दां हेंच्यांनी सर्वे घेतला आनी आयज तांकां वॉटर सप्लाय, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाय त्यांनी जे कल्टिवेशन केलां तें कल्टिवेशन केलें तें तांकां निवळ करूंक मेळना. आयज फॉरेस्ट तांकां रिस्ट्रिक्शन करता. तेन्ना म्हाजी मागणी आसा फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक जी वायल्ड लायफ सँच्युरी ॲक्ट 1980 हो जो ॲक्ट आसा परतो सर्वे करून वायल्ड लायफ सँच्युरी लोकांची जी घरां आसा आनी लोकांनी जें कल्टिवेशन केलां तें भायर काडपाचें अशी म्हाजी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक विनंती आसा. नाही ह्या संदर्भात म्हाका दिसता योग्य प्लॅटफॉर्माचेर विशय करीत हो वेगळो प्रश्न आसा. सोल्युशन्स काडपाक येतली. नाही आय ऑल्सो सिंपथायज. आतां एक मदल्या दिसा पेपराचेर बातमी आली फॉरेस्टान लायट कापली म्हणून कोणाची. इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान इल्लिगल दिल्ली लायट. फॉरेस्ट एरियेन वायल्ड लायफ एरियेन फॉरेस्टाची NOC घेवची पडटा एडवान्सान. ती कोणें सांगून ना ताका. तो गेला आनी डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटीन कोणाची फावोर वापरलो आनी कनेक्शन घेतलें. फॉरेस्टाक कळना फुडें फॉरेस्ट कापतले. फॉरेस्टाक आमी दोश दिता. बऱ्याचदा ते दोश दिवपाक रिजन नासता. आमी एप्रोच जायना प्रॉपर. फॉरेस्ट एरिया असली की ताका फॉरेस्टाचें परमिशन लागतलें. दॅट इज अ लॉ. परत हांव सांगता कायदो जो आसा तो न तोडटा सुद्दां सोल्युशन काडपाक येता.
ताणें जो आतां विशय रेज केला ताकाय काय कितें ना कितें तरी सोल्युशन वर्क हाज्या पयलीं आमी केल्लें आहा. थंय गांव आशिल्लो सगळ्याच गांवांत कसलो रे म्हाका याद जायना पण तो सगळो गांव हांवें ताका भायर हाडलो आनी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सुप्रीम कोर्टान या म्हणून सांगी कॉम्पेन्सेशन दिवपाक तांकां. हांवें रिफ्यूज केलें आनी तांकां कॉम्पेन्सेशन दिलां आनी गांवच्या गांव भायर हाडलो. म्हणजे करपाक येता सोल्युशन्स. एक एक विशय घेवन करुया कोणाचें उरला. निलेश काब्राल. सर सीएमान सांगला की सोल्युशन हाजेर आमी मिटींग दवरल्या आनी हाडटा ही बरी गजाल. पूण एकच हांव नदरी हाडून दिवंक सोदता की काही लोक ते जे ओनर जे आसात ते आमकां येवन मेळ्ळे आनी ताचें म्हणणें आहा की आतां तुमी जे 431 जीबींतल्यान 225 जीबी जे आतां चालू केलात तांकां विकांतल्यान एक 3 ट्रिपी अश्यो मेळटात आनी तांचो जर खर्च हे करीत जर तुमकां येवन ते मेळ्ळे आसात जाल्यार तांकां ते तांचो इन्स्टॉलमेंट आनी बाकीचो जर हे पळय इन्शुरन्स सगळें जर पळयत जाल्यार तांकां ते परवडना. सांगता आतां हांव उलयत धरतू जाल्यार ताका एरोगन्सी म्हणटले. 115 फक्त गाडयो दिल्ल्यो. वयल्या लोकांक फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान एप्लिकेशन करूं नासली. तेच लोक स्वता रजिस्टर केला. त्यामुळे तेन्ना जेन्ना रजिस्टर केल्लें ना 190 फक्त परमीट आशिल्ले. 190 न्हय 190 मागीर वाडोवन 225 केले. सिजनाक एक्स्ट्रा येता. ज्या जाग्यार पयशे जाता अशें कळना फुडें हांवें जें ऑमलेटाचें उदाहरण दिलें पळय तें हांगा लागू जाता. ओरिजिनल कितले मनशांक कितलो बिझनेस मेळूंक जाय तें पळोवनूच स्कीम केल्या. बाकीचे धांवले मागीर कोणाचें हाजें प्रेशर हाडलें आसतलें त्या वेळार 2014 ताजें प्रेशर हाडलां आसतलें ताजें प्रेशर हाडलां आसतलें अशें करून करून भितर एंट्री जाल्या. कोणाक फॉरेस्टान या रे बिझनेस करा रे म्हणून सांगून ना. ते वॉलंटरी गेल्याक खबर आसून सगळें. आतां सोल्युशन काडटा म्हणलें न्हय पण कोणाक कंप्लेन करपाचो अधिकार ना. मायनिंगाच्या वेळार सुद्दां 10 कोणें ट्रक घेतले पळय ते 10 ट्रक तुका फायदो करपाक घेवन नासले. ते स्वता गिरायक मेळटा म्हणून चड चड घेवपाकूच अर्न करपाकूच केल्ले न्हय ते. आतां ते फेल गेले मागीर. ओर हे केलें एक्सप्लॉयट. चड जाण धांवले आनी माती भर्शण केलें. तशीच परिस्थिती हांगा केल्या. वायल्ड लायफाचो एक कायदो आहा. वायल्ड लायफाच्या कायद्या प्रमाणे सस्टेनेबल टुरिजम करचो पडटा. अनसस्टेनेबल करपाक येना वायल्ड लायफान. त्यामुळे वायल्ड लायफ बोर्डा समोर दवरून सोल्युशन काडटा. तातूंत भितर हांवें पॉयंट सांगले कितें कितें विशय आसतले ते. निलेश काब्राल. Honorable Chief Minister and as Forest Minister सांगला की he is going to put a online system. Speaker sir, आता प्रश्न आमचो दीपक बाबा आणि तितून म्हाकाय थोड्योश्यो गोष्टी लागतात. स्पीकर सर म्हाका फक्त ऑनरेबल सीएमाक विचारूंक सोदता की दूधसागर हो टॅप केल्लो म्हाका दिसता ऑनरेबल सीएम तेन्ना आसतना की खंय तरी एक थंय इकॉनॉमी जावची आनी तेणेंच चालू केल्लो हो सिस्टम. आतां गाडयो वाडल्या पूण दूधसागरान स्पीकर सर आनी कितलेशे बारीक बारीक वॉटरफॉल आसा आनी खुबशे ते एरियेक ते वायल्ड लायफ सँच्युरीन ट्रेल्स आसा. Whether forest department will consider making this sort of trails official, because this is also will enhance benefit to the locals from that area, because there is a lot of potential. आता एकूच दूधसागराक लायनी लागता स्पीकर सर. So whether this will be considered in whatever meeting is there, so that the people who are really dependent on that activity there will benefit in other trails also, like horse trails can be done, walking trails can be done, and officially by the forest department, which I think they are competent enough to understand and do it. आता illegally खूप लोक करतात स्पीकर सर. बट लेट इट हॅव लिगल सेंटिटी अशें हांव विचारता स्पीकर सर. दिस इज माय सगळ्यो क्वेश्चन. गोष्टीचो प्लॅनिंग चालू आसा. हिंटरलँड टुरिजम वायल्ड लायफ टुरिजम सबजेक्ट टू सस्टेनेबिलिटी. हांव एक गजालीक सांगता. एनवायरमेंट आनी कॉमर्स हाजो एक बॅलन्स जावचो पडटा. ही आतां स्थिती जाल्या पळय ही ग्रीड हांव म्हणटा. लोभ मराठीन ताका शब्द वापरलो वता. मेळटा बिझनेस मरे धांव मार उडी. 2 जाण आनीक 2 जाण एक गाडी घेतल्यार दुसरी गाडी घे, तिसरी गाडी घे, चवथी गाडी घे. चड आनी चड खावपाची जेन्ना प्रयत्न जाता पळय तेन्ना एक एकदां अडचण निर्माण जाता. आमी ताचें सोल्युशन काडटा पण हांव त्या बरोबर सोल्युशना बरोबर काही वखदां काडची पडटलीं. चड गोड खाल्यार डायबिटीज जाता. तशेंच हांगाय जालां चड तीख खायत जाल्यार अल्सर जावंक शकता. सो दीस इज ऑल्सो सिमिलर प्रॉब्लेम. पण तूं म्हणटा तो बरोबर आसा. वी वील आयडेंटिफाय अदर एरियाज
अँड लिंक इट विथ द सर्कीट. हांवें तो पयलींच शब्द वापरलो सर्कीट करता म्हणून. तें सर्कीट एक्चुअली हांवें 2004च्या हातून डिक्लेअर केल्लें आसा तें हांव एक्टिवेट करता. आय एम सिटींग विथ देम टू वर्क इट आउट. वी वील एक्टिवेट दॅट सो दॅट मोर डिस्पर्शन बट एट द सेम टायम जे लोक वायल्ड लायफा मुळे तांचे बिझनेस गेल्या, जांच्यो एक्टिविटी डॅमेज जाल्या, तांकां कितें तरी म्हणजे सावड्डे आसत, सांगे आसत, कुडचड्याचो थोडो एरिया आसत, ह्या भागान किंवा सत्तरी आसत, ह्या भागान लोकांचे लिवींग गेल्ले आसा, तांकां थंय कांय करपाक येना. तांकां हे ऑल्टरनेटीव धंदे वेवसाय उपलब्ध जावंक जाय हाची काळजी घेतली. तारांकीत प्रश्न क्रमांक 2 श्री इजोर फर्नांडीस. तुम्ही समजून घेयात कारण चड वेळ दिवंक शकना. माननीय सभासद प्लीज. इजोर बाब फर्नांडीस Permitted to ask star question 2A. दिता उलोवपाक मागीर ना. इजोर बाब फर्नांडीस तुम्ही विचारात. Yes, Speaker sir. My star question number 2A. ऑलरेडी 17 मिनिटां त्या क्वेश्चना खातीर दिली. माननीय सभासद बसून घेवचे. इजोर बाब फर्नांडीस. Yes, I may be permitted to ask star question number 2A. तुम्ही पहिलोच बटन दामपाक जाय सप्लिमेंटरी घालपा खातीर. तुमचो चवथो बटन आहा आतां सप्लिमेंटरी. हांव एका प्रश्नाक फक्त एक्चुअली ती 2 ते 3 सप्लिमेंटरी इल्यो करूं शकता. म्हाका टायमाचे रेस्ट्रिक्शन्स आसा. माननीय सभासद प्लीज बसून घ्या. पार्लमेंटान 2 वयर सप्लिमेंटरी विचारपाक दिना. इजोर बाब फर्नांडीस. माननीय मंत्री Sabha उत्तर दियात. answer as per computer sheet tabled on. तुम्ही बटन दामात. काय दाबून बटन दामपाचो रोखडोच. Speaker sir, in the last assembly session, Honorable Minister had promised us. Now it's only nearly 9 months have crossed we have become MLAs, and hardly any work has been done in my constituency in general. Now, I would like to ask the Honorable Minister whether this budget provision is for whole Goa or some parts of Goa. सभापती महाशय, हे जे बजेट प्रोविजन आसा 2262 कोटी हे सबंद PWDचे बजेटात जे कितें दिलां तें सगळें गोंयच्या लोकां खातीर आसा, गोंयकारां खातीर आसा आनी गोंयचे स्टेटी खातीर आसा. Speaker sir, as per answer, I really appreciate the answer. आता तुवें जे आमकां दिला हे annexures, तितूंतल्यान तो तूं वाचूंक वचत जाल्यार, I don't know if you have read it, first 5-6 pages, work complete, work in progress, work tendered, and last pages जे आसात न्हू म्हाज्या क्वेश्चनल्यो, all different answers, not even tendered, not even approval is given. I write from day one I have submitted these papers and taken Chief Minister's signatures, taken your signatures, and 9 months have passed, not a single tender has come. सभापती महाशय, म्हाका दिसता बाब आमदार जे आसा काणकोणचे तांणी बरोच प्रयत्न केला आनी ताज्या प्रयत्ना लागून ऑलरेडी 20 कोटीची कामाच्यो ऑर्डरी आमी दिल्यो ताच्या कस्टडीयेचेर. कामां चालू जाता. पयर 7 दिसां पयलीं एक ऑर्डर दिल्या 16 करोड 16 करोड 1 कोटी 80 लाखाचें काम चालू जालें एका पायपलायनीचें. आनी जे रोड वर्क आसा पॉटहोल्स आनी काडपाचे आमकां काही GSTचो प्रॉब्लेम आशिल्लो ताज्यो वर्क ऑर्डर पयरच्यान दिवपाक लागले. सगळे कॉन्स्टिट्युएन्सींत दिवपाक लागले. 6 दीस जाले. सगळे कॉन्स्टिट्युएन्सींनी GST लागून उरिल्ल्यो वर्क ऑर्डरी आमी दिल्यो. Speaker sir, जे 20 कोटीचें काम दिलां म्हणटा तें न्हू तो आदलो प्रोसेस which I had not mentioned. One minute. I had not mentioned. आदलो प्रोसेस आनी तोय लागून CMan आनी ऑनरेबल मिनिस्टरान प्रॉमीस केल्लें आमकां की काणकोणा येवन फावंडेशन दवरतलें म्हणून. तो CM येवंकूच ना. बाब PW मिनिस्टर बाब सुदीन येयलो. I really appreciate. एक मिनिट appreciate करता. पण हो वर्क म्हाजो न्हू. It was carried on. I'm not saying that it is not, since government is a continuous process, these works were asked previously. What I have asked, for last 9 months, the process is going on. As you already mentioned, not one work is tendered till today. My point is that. सभापती महाशय, हांवें पयलींच सांगलां बजेट इज प्रोवायडेड टू द स्टेट ऑफ गोवा. गोंयकारांक ताका न्हय गोंयकारांक. तो गोंयकार जाल्यार ताका आयले. हांवें तें सांगलां. दुसरी गोश्ट
त्यो वर्क ऑर्डरी जावपाच्यो आशिल्ल्यो त्यो वर्क ऑर्डरी आमी 7 दिसां पयलीं क्लियर करपाक लागले. सगळ्याच्यो वर्क ऑर्डरी माननीय मंत्री उत्तर दिता, तुम्ही जस्ट ऐकात. वर्क ऑर्डरी आमी दिवपाक लागले. आमकां GSTचो प्रॉब्लेम आशिल्लो, सगळ्यांक खबर आसा. जुना नंतर ज्यो वर्क ऑर्डरी उरिल्ल्यो त्यो GST लागून दिल्यो, त्या फायनल डिसिजन घेतलें आनी वर्क ऑर्डरी इश्यू करपाक लागले. स्पीकर सर, GST बरी म्हणटा आमचो मिनिस्टर, आनी प्रॉब्लेम कसलो? सो हांव ते मातशें म्हाका दिसता माननीय आमदारान हो प्रश्न हांगा काडपाचो न्हय. तरी आसतना GSTक लागून कितलेशेच आयटम्स जे आसता आमच्या कॉन्ट्रॅक्टांतून तातूंत इफेक्ट येता आनी त्या खातीर तो +5 एबव आसा 5%, जाल्यार तो आमकां रिइम्बर्स करचो पडटा आनी त्या खातीर आमी राविल्ले. आमी डिसिजन घेतलें आनी त्या प्रमाणे आतां आमी इश्यू करपाक लागले. लास्ट क्वेश्चन. झाले 3 तुमचे. Last question, Speaker. Regarding potholes, we had assured that no potholes will be there, one. Secondly, when you came to Kankona, when Minister came to Kankona, Speaker sir, मिनिस्टरान सांगले की 5 लाखांचे जी कामां आसा ती गव्हर्मेंटाक येवची ना म्हण, ते तुमच्या PCच्या लेवलार काम जातलें म्हण. सगळे फायली पोतून येता. Same process. इज रॉंग आसा. ऑलरेडी 2 म्हयने जाले आमी हे इश्यू, 1 म्हयनो आमी जाले की 5 लाखांचें काम अंडर PCE येता आनी सगळे एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियरांक आमी पावर दिल्ली आसा, तांणी तें काम करून घेवचें. फिलिप्स नेरी रॉड्रिगीज. Speaker sir, recently Honorable Chief Minister, who is also the Finance Minister, has announced that in addition to your overall budget, he has given 500 crores for roads. So can you explain to this House what advantage would get to the respective constituencies of this state of? सवादी मातशें आमी सगळे 2015, 2016, 2017 आनी आतां उरिल्लो 18 इन द बिगिनींग सबंद जर आमी पळयत जाल्यार आमचो जो बजेट प्रोविजन फाटले फावटी केल्लें ताच्या पेक्षा आमी 600 कोटीचीं कामां चड काडल्या. अंदूचें बजेट सुरवातीचे आमचे 1800 कोटी आशिल्ले, तातूंतले 300-350 कोटी सॅलरी आनी बाकीचो बिल्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाकीचे सगळे गेले नंतर आमचे कडेन काम करपाक सादारण 650 ते 700 कोटी आशिल्ले आनी 750 ते 700 कोटी परत 500 कोटी आमी दिवंक शकता. आमी टोटल 1600 कोटी तुमकां दिवचे ना, आमी तातूंत 500 कोटी घालून तातूंत दितले आनी प्रत्येकाक आमी प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीत ते दिवपाचें ठरयलां आनी त्या प्रमाणे हांवें सगळ्यो फायली एप्रूव करपाक चालू केलां आनी चालू करून टेंडरींग प्रोसेसा ह्या आठवड्यात किंवा फुडल्या विकाक वतल्यो आनी त्या नंतर एक्सपेंडिचर सँक्शना खातीर परत त्यो फायली आमचे कडेन येतल्यो. निलेश काब्राल. ऑनरेबल मिनिस्टरान उत्तर दिलां आनी हांव ते हेजेर पळयतालो आनी आमचो कलीग इजुदरान प्रश्न बरो मांडलो की ती क्वेश्चन पयलींची कामां आतां घेवपाची वा ना आनी इजुदरान सांगलें घेवपाचें म्हण. आतां साहेब म्हणटा घेता ते म्हणटा बरें, पूण हांव एकूच दिता स्पिकर सर की जी कामां आतां लिस्ट पळोवपाक गेल्यार एनेक्शर 1 आनी एनेक्शर 2, एनेक्शर 3 4 पाटी टेंडर जाता, 3 पाटी टेंडर जाता. आतां म्हाजोच एक थंय कामराळ म्हण एक मसंडीचें काम आहा. लोक बाबा वयता तेन्ना बरे भाशेन वचचें म्हण आमी तें काम घेतलेलें, पूण तें आतां 4th टायम रिटेंडर. तेजी जर सिनॉप्सीस हांव तुका दिवपाक गेलो 1 मिनटान स्पिकर सर विथ युअर परमिशन, की जे पर्यंत प्रोसिजर तुमी फॉलो करता तो एक्सपेंडिचर जावन वर्क ऑर्डर दिवपाक एक्सेप्टन्स दिवपाक तेच म्हणल्यार तुमचो GSR चेंज जाता. हेका सोल्युशन कितें काडटले स्पिकर सर तुमी? खंय तरी ही कामां आतां 4th टायम टेंडर जाला. हो कामराळ म्हणटा तो पळय गांवांत म्हज्या बारीकसो मसंड आसा ते लोकां खातीर तुमीच केल्लें सँक्शन फाटले फाटी, ते आतां 4th टायम रिटेंडर जाता. हेजेर कशें तुमी तोडगो काडटले? हांकां काम कशें लोकांक सुविधा मेळटली? आतां 4 वर्सां जालीं हो टेंडर जाता परतून हेजेर लक्ष मातशें तुमी घालचें अशें. एनेक्शर 1 आनी डिविजन 16 पळय सर. पेज हेजेर पेज ना, पेज कल आसा पळय, कल आसा. ना आमचे कडेन पेज नंबर ना. एनेक्शर 1 सर कामराळ म्हणून डिविजन 16 आसा. सावंती मातशें बाब लयला न्ही प्रश्न तुमी, केलो बसात. की पयलींच्यो ऑर्डरी आमी दितले काय ना. तातूंत आमी एक डिसिजन घेतलें
ही आतांच्या आमदारांक जर प्रायोरिटी ती जाय जाल्यार वी वील कन्सिडर. इफ इट इज नॉट रिक्वायर्ड वील कॅन्सल. ही एक डिसिजन आमी घेतलें. इन बिटवीन फायनान्सान एक सर्क्युलर इश्यू केलें स्टेटींग दॅट जी प्रायवेट कामां आसा तातूंत जर पॉवर ऑफ अटर्नी आनी सगळे जर गव्हर्मेंटाच्या नांवार करता आसत जाल्यार तांची कामां घेवपाची. विकतें दिवपाचें म्हणजे एक्विजिशन करपाचें ना, पूण आमकां तांणी इरिरिवोकेबल पॉवर ऑफ अटर्नी दिवपाची. इरिरिवोकेबल पॉवर ऑफ अटर्नी जर तांणी दिली आसत जाल्यार आमी ती घेवपाक. आनी त्या खातीर ह्यो फायली जवळ जवळ म्हाका दिसता मॅक्झिमम 85% फायली ज्यो परत गेल्या इज ओन्ली बिकॉज ऑफ दॅट. श्री प्रताप सिंग राणे. स्पीकर सर म्हणजे विचारून एकूच सप्लिमेंट मेळटा. तुमचो प्रश्न इजोरांचो आशिल्लो. Answer करू ना. एकूच मेळटा केले सांगले तांच्यानी. आन्सर करू ना स्पीकर सर. हांव म्हणटा आन्सर करू. हांव आनी विचारना. हांवें विचार तो दिजोदाचे पावलो. बसत. मान्य मंत्री तुमकां उत्तर दिवपाचें दियात त्यांना दियात. Give priority to major roads coming to the city, capital city of Panjim. Now, if you start from Sankli, your own constituency, right up to Pororim and to the Zuari Bridge, the road is full of potholes. Patchwork is done. Some hot mix and there is no hot mix. On one side there is hot mix, there is no hot mix on the other side. What is the matter? I see the Honorable Minister for Public Works stating only in money. So many crores, so many this thing, so many that thing. Where is the quality of the roads that are not coming up? 10 years back, I made a road right from Sankli to Chorla. You can find at the most 5 potholes. Why is this happening in all the roads in Goa? Kindly see that roads are properly done. Everywhere there are potholes everywhere. साखळे टू वाळपय वयता त्या रस्त्याक खूब आसा. Potholes I think. It is true. मातशें maintenance of the road are always important. Whenever any new work takes and when we complete the work, we got 3 years maintenance contract. 3 वर्सां आमी त्या रोडा हात लायना. तातूंत जर कितें जालें आसत कॉन्ट्रॅक्टरान तें काम करपाचें. पूण आफ्टर 3 years, if any potholes on the roads has to be taken care by PWD, that particular division. Now regarding this particular road, as per my knowledge, it is 5 years old. It is 5 years old. 5 वर्सां पयलीं केलें. 5 वर्सां पयलीं केल्लो. It is a very good road. And because of topography of Goa and heavy rainfall which comes to 100 inches per year, almost more than that. ह्या वर्सा तर मेळत तसो पावस पडला. म्हणजे मदीं पावस पडलो, मागीर परत पडलो. आनी बिकॉज ऑफ दॅट खंय तरी रोड मेंटेन करपाक त्रास जाता. कारण डामर जें आसता तें घास घेना. इंजिनियराची आमी चूक करूं शकना खंयच्याय गोश्टीन. डामर घास जर घेना जाल्यार आमी कितें मदीं कोल्टार वापरता. कोल्टार घातले बरोबर दुसरे दिसा जर पावस पडलो परत वयर येता. खड्ड्यां फातर घातले परत ते फातर खंय तरी उसळटा. अश्यो काही गोश्टी आसा टॅक्निकल प्रॉब्लेम्स दितात. मदीं तुमच्या वेळार आमी याद आसा एक आमी जॅट मशीन हाडलें. वी कुड नॉट इवन यूज दॅट फॉर 1 year. म्हाका याद आसा इट इज समवेअर इन 1982. आणि मागीर ते स्क्रॅप करचें म्हणलें बिकॉज आमचो हेवी रेंज डज नॉट परमीट ऑफ सच टायप. आतां ताका एकूच उपाय सगळे कॉन्क्रीट रोड करतले. बट वॉट इज दॅट हे कितले पयशे जाय परत thousands of crore हांव हाडले म्हणटले. सो आमी फुडल्या प्रश्नाकडे या. तारांकीत प्रश्न क्रमांक 3 श्री दयानंद सोपटे. तुम्ही एकूच सगळ्या सभासदांक सांगपाक सोदता की प्रश्न विचारलो काय तुमकां जर बेगीन विचारपाक जाय जाल्यार तुम्ही पयलो किंवा दुसरोच बटन दामपाक. एकूच मिनिट. एक मिनिट. मान्य सभासद तुम्ही 7वो बटन दाबला. मान्य सभासद ऐकात तुम्ही तुम्ही बटन दाबपाक उशीर करता आणि मागीर प्रश्नाक उबो रावता. आता ऑपोजिशन लिडरान रिक्वेस्ट केल्या प्रमाणे मान्य प्रताप सिंग राणेक दिलो. त्या खातीर तुमकां सांगता कारण निलेश काब्राल सोमतो पयलीच बटन दामता सदोदीत. हांव ताका प्रिफरन्स दिना कारण तुम्ही बटन दाबात. पण आता ते शेवटी उत्तर तुमकां मेळपाक जाय. विधानसभेच्या पटलाचेर जो प्रश्न विचारता ताचे उत्तर मंत्र्या कडल्यान मेळचे ही अपेक्षा आसता आणि ते चडांत चड प्रश्न विधानसभेत जावचे हाजो म्हाजो प्रयत्न आसता. निलेश काब्राल बसून घेयात. तारांकीत प्रश्न क्रमांक 3 दयानंद सोपटे विचारात.
Speaker sir, I may be permitted to ask star LQ number 3B. Speaker sir, answer as laid on the table of the house. मंत्र्यांनी काळजी घेवची, कमीत कमी हेतूंतल्यान उत्तर दिवचें. Speaker sir, my question is the number of town and country planning clearance certificate issued to various projects in Mandre Constituency from 2012 till date. मिनिस्टरान आन्सरय दिल्ले आहा, बट ताच्या पयलीं एक फाटल्या सेशनान हांवें क्वेश्चन घातलेलो आनी ताचे आन्सर, माय क्वेश्चन वॉज आन्सर क्वेश्चन 72. Question was, will the Minister for Town and Country Planning be pleased to state the total area in square meter converted from agriculture to non-agriculture, that is change in zone, in all 9 panchayat of Mandre constituency from 1/1/2012 to till date? Answer ahle denna, sir, government has discontinued the process of changing in zone, which effect from 2005, except proposal for the government project under section 16A of TCP Act 1974. पण हांगा जे उत्तर मेळ्ळा आता, 92 technical clearance are issued by Pennem Taluka office to the various projects in Mandre constituency from 2012 to till now. Speaker sir, पहिले म्हणजे डिसकंटिन्यू, आता 92 प्रोजेक्ट. पुढे वतना सांगता तुमका हे आन्सर दितना प्रत्येक म्हाका दिसता मॅक्झिमम प्रोजेक्ट जे परमिशन मागतात तांकां नांव आसता, सो एंड सो कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, सो एंड सो वॉट एवर इट इज. पण हांगा सगळी जाल्यार पळय रेसिडेन्शियल होम, नेम ऑफ द प्रोजेक्ट, रेसिडेन्शियल हावस, रेसिडेन्शियल हावस. स्पीकर सर, माननीय आमदाराचो क्वेश्चन जो आहा तो क्वेश्चन कसो वर्ड करप आनी कसो फ्रेज करप ताजेर म्हाका ताका ट्युशन दिवपाचें ना. पूण एक क्लियर अशें आहा की तो जेन्ना टॅक्निकल क्लियरन्सीस म्हणटा, एक्चुली ताणें उतर नांव वापरलां टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग क्लियरन्स सर्टिफिकेट. क्लियरन्स सर्टिफिकेट म्हणटे नासताच. आतां टॅक्निकल क्लियरन्सीस आमी दितात. टॅक्निकल क्लियरन्सीस कितलीं दिल्या ताजें ताका आमी उत्तर दिल्लें आहा. गेल्ले एसेंब्लीन विचारलेलो अनस्टार्ड एलक्यूचे प्रश्नाचें उत्तर की कितली तुमी जमीन कन्वर्ट केल्या म्हणून, तेंय उत्तर आमचें सारकें आहा, आमी कन्वर्ट करूंक ना. other than at 16A which concerns government projects. आता हे 92 क्लियरन्सीस जी दिल्या आमी, ती क्लियरन्सां तुका कोणाचें घर आहा तें एक टॅक्निकल क्लियरन्सूच जाता. टॅक्निकली स्पिकींग यू वील हॅव टू फ्रेज द क्वेश्चन प्रॉपरली. तुका एक्झॅक्टली कितें जाय. आतां जर तुका खंयचे तरी प्रोजेक्टाचें नांव जाय आनी तुका जर ताजो आक्षेप आहा जाल्यार तूं तें म्हाका सांग, हांव तुका उत्तर दितां. स्पीकर सर, ऑनेबल मिनिस्टराच्या लक्षांत हाडून दिता हांव, कारण हे आन्सर दिता आसतना फ्रॉम 2012 टू टील नाव हे आन्सर ऑफिसरांनी दिवपाक खुबश्यो मिस्टेक केल्यात. कारण म्हाजेशी खूब फायली आहात, पूण हांवें 5 फायली हाडल्यात. हाचेर क्लियरली प्रोजेक्टाचें नांव आसा आनी कन्वर्शन सनद बिनद सगळें आहा. नंबर ऑफ स्क्वेअर मिटर जमिनय दिल्ली आहा. हांगा ह्या आन्सरान हे ज्यो आसात पळय म्हाजेशी डिटेल खूब आसात, पूण हाडल्यात हांवें 7-8 फायली, एकय ना. वॉट इज द रिजन बिहायंड? ना खंयची फायलीचें तुका प्रॉब्लेम आहा? स्पीकर सर पळय, प्रश्न विचारला ताजेर आमी उत्तर दिलां. प्रश्न सिंपल आहा की टॅक्निकल क्लियरन्सीस तुमी कोणाक दिल्या, आमी नांवां दिल्लीं आहा. आतां तूं म्हणटा खंयची तरी फायल आहा जी हे लिस्टान ना, हे 92 ना, जाल्यार तूं म्हाका सांग खंयची ती. तेच विचारता. सांग मरे तूं. हे पळयात, हांगा लिपोवपाचें कांय ना, कांयच ना. आनी लिपोवपाचें म्हणून हांव विचार, हांव उत्तर दितां. कारण हांव तुमच्या फक्त एक गानार लक्ष घालता, कारण ऑफिसर खंय तरी आमकां फसयतात हाच्या खातीर नमूद करता. कारण हे पळयात, ज्यो फायली म्हाजेशी आहा, स्पेसिफीक तुमच्या जर तशें लक्षांत आयिल्लें आसा सर सांगता हांव. स्पीकर सर पळयात, फेलिसिटी इस्टेट प्रायवेट लिमिटेड, तुमचो सर्वे नंबर कितें, केन्ना दिल्लें? ना स्पीकर सर, आमी जेन्ना एनेक्शन दिला, एनेक्शन नेम ऑफ विलेज, सर्वे नंबर 5/2016 रिमार्क दिला. सो प्रोजेक्टाचें नांव कोण तरी प्रायवेट लिमिटेड हें नांव दिवंक ना आमी. तूं सर्वे नंबर सांग म्हाका, हातून ना तो? ना, सर्वे नंबर ना. आय चेक एवरीथिंग. खंयचो सर्वे? स्पीकर सर,
ऑनरेबल मिनिस्टराक जेन्ना हांव खंयचोच क्वेश्चन जेन्ना रेज करता जेन्ना म्हाजीशी डॉक्युमेंटरी एविडन्स आसा तेन्नाच करता. हे पळय हांगा हांवें नांवय ना आनी सर्वे नंबरय ना आनी ल्हान न्हय ते 200 आनी 300 स्क्वेअर मिटर न्हय, नियर अबाउट 10,000 स्क्वेअर मिटर. पण हांगा जे मेन्शन केला पळय ऑफिसरांनी परत मिस्टेक केल्या. जाय जाल्यार हांव सांगता ऑनरेबल मिनिस्टराक रिक्वेस्ट करता वचून सायट पळोवची कितली एरिया ती. हांगा 3,882 हांगा मेन्शन केल्या. क्लियरन्स सर्टिफिकेट इशू केला 13/7/2016 नाही पण ते आज जर पैसा तू टेबल कर स्पीकर सर. सरकाराक लिपोवपाचें कांय ना, पण आमदाराचो जर आक्षेप आहा की खंयचे प्रोजेक्टाक चुकीचें क्लियरन्स दिल्लें आहा ताज्या मतदारसंघात आमी तें रिव्यू करपाक तयार आहा. आमी थंय वचून पर्सनली इन्स्पेक्ट करपाक तयार आहा. देर इज नथींग टू हायड. स्पीकर सर ताजे प्रश्नान आनी ताजो पयलो प्रश्न आहा स्टार LQ 3A तातूंत तुवें एनवायरमेंट क्लियरन्सीस मागल्या. सो बेसिकली वी कॅन अंडरस्टँड दॅट यू आर ट्रायंग टू come and corner certain projects which could be legal or illegal. तुका जर पर्टिक्युलर प्रोजेक्टाचो कितें प्रॉब्लेम आहा तूं म्हाका नांव सांग. वी विल सी दॅट वी इन्वेस्टिगेट इन टू दॅट प्रोजेक्ट. स्पीकर सर, ऑनरेबल मिनिस्टराक एक रिक्वेस्ट आसा. कारण हे जे प्रोजेक्ट जे आसात पळय हे हांव सोदूंक शकता 1000-2000 हे सगळे मोर दॅन 5,000-10,000 स्क्वेअर मिटर कन्वर्टेड लँड फ्रॉम एग्रीकल्चर टू नॉन एग्रीकल्चर आणि सगळी डिटेल आहा ते आमी सगळी फायलीची डिटेल मागून घेतले आहा. स्पीकर सर, आज जर आमी पळयता जाल्यार हांवें दुसरो क्वेश्चन तुमकां फुडलो वाचून दाखयता. स्पीकर सर, कन्वर्टेड जमीन जेन्ना म्हणटा ताजो चेंज ऑफ लँड यूज 2012च्यान जालो म्हणटा तूं, कित्याक जावंक शकना. स्पीकर सर, वर्जन बंद जाल्लें आहा ना हे पळय कशें केलें तें? हे पळय हे लायसन जे क्लियरन्स सर्टिफिकेट दिलात सद्या तातूंत 9 बंगले आयल्यात आणि येवपाचे आसात. तुम्ही एक काम करा, यू प्लेस ऑन द टेबल ऑफ डाउट्स. कितले म्हूण दवरूं हांव? ना, यू प्लेस एवरीथिंग. वी विल कर सर. वी आर विलिंग टू लुक एट मान्य मंत्र्यान सांगले म्हटल्या उपरांत दवरा ते इन्क्वायरी करतले. बरोबर आसा, पण हे कंस्ट्रक्शन जाल्या नंतर आमी कितें घेतले तेचे अश्युरन्स म्हाका जाय. आतां पळय ह्याच पर्टिक्युलर एरियेन No. There is no question of appointing a house committee. This is with specific one constituency, which is his constituency. So there is no reason for a house committee. Second thing, do the inquiry. There is in a starred LQ 7A. I have said that we have there is an illegal construction survey number 162/10 of Arambol village. आता कॉम्पिटंट ऑथॉरिटी GCZMA आहा. सो तांचे कडेन आमी सांगतात की CRZ एरियेन अशें इल्लिगल कन्स्ट्रक्शन आयलां, ही कंप्लेंट आमचे कडेन आयल्या, आमी तांकां ती फॉरवर्ड करतात. अश्यो 2 कंप्लेंटीच्यो म्हजे कडेन रिकॉर्ड आहा. वन इन सर्वे नंबर 70/9 ऑफ आरांबोल, वन इन सर्वे नंबर 162/10 ऑफ आरांबोल. हे CRZ ऑथॉरिटी कडेन इशू आहा. जर आनी कितें तुजें हें आहा तूं प्लेस कर टेबलाचेर. आय विल सी दॅट वी इन्वेस्टिगेट दीस. नाही स्पीकर सर, जाला कितें? स्पीकर सर, हे प्रोजेक्ट वॉट आय एम टॉकिंग अबाउट ऑफ आगारोडा चोपडे विलेज अश्यो सगळ्याक मांद्रे आहात, मोरजे, हराम सगळ्याक आसात. पण प्रॉब्लम कितें जाला, एक प्रोजेक्ट जो CRZ एरिया म्हणजे वायोलेशन ऑफ ऑल CRZ रूल अँड रेग्युलेशन सगळे करूनय परमिशन मागला इंडिव्हिज्युअल नामान आणि कंस्ट्रक्शन स्टार्ट केला कंपनीच्या नावान. हांगा आमी ब्रिज क्रॉस करतका जस्ट इमिजिएटली लेफ्टान मेळटा, एक्शन कांयच घेयना. स्पीकर सर, इतलेंच न्हय, ताच्या फुडें वता आसतना हांव सांगता डिमॉलिशन ऑर्डर फॉर इलिगल प्रोजेक्ट. हांवें तो क्वेश्चन आहा म्हजो फुडें म्हटला की the detail, okay, the action by the government will take on such project will are established by violation of CRZ rule and regulation. म्हाका आन्सर मेळ्ळा. द डिपार्टमेंट तुम्ही रेस्ट्रिक्ट टू द सेम क्वेश्चन. तुम्ही एक प्रश्न विचारून सेम क्वेश्चन. स्पीकर सर, आन्सर तुझे क्वेश्चनाचें उत्तर दिल्लें आहा की कॉम्पिटंट ऑथॉरिटी GCZMA. सो GCZMA कडेन आमी धाडिल्ल्यो आहात 2 केसी ज्यो हांवें तुका सांगल्या. एक्स्ट्रा आहा तूं म्हाका सांग आनी धाडया, कांय प्रॉब्लेम ना तातूंत. नाही, हांव आनीक तुमच्या लक्षांत कितें हाडून दिता. इन द इयर 2013
डिमॉलिशन ऑर्डर काढली. कितले प्रोजेक्ट कोणे काढली? पळय तुम्ही आमी म्हणटा पळय ना, GCZMN काढली. आमी केसी सीआरजेट जी धाडटा न्हय, सीआरजेट डिमॉलिशन ऑर्डर काढली. हय 8 प्रोजेक्ट इन द इयर 2013 अजूनही कितेंच जालें ना. स्पीकर सर, मागीर ती डिमॉलिशन ऑर्डर काढून फायदो कितें? GCZMA म्हणटा ती म्हज्या अंडर येना. GCZMA CRZ एरियेन कॉम्पिटंट ऑथॉरिटी GCZMA आसता. आमकां जर कितें एक इल्लिगॅलिटी आहा ती आमी GCZMAक धाडटात. हांव जेन्ना ओपोजिशनान आशिल्लो थोडे तुज्याच मतदारसंघांतले इशू हांवें काडिल्ले ज्याचें डिमॉलिशनूय जाल्लें आहा तेन्ना आमी झगडून तें करून घेतिल्लें. बट GCZMA डिमॉलिशनूय करता. आतां जंय करूंक ना थंय वी वील फॉलो अप विथ तूं यू प्लेस इट ऑन द टेबल ऑफ द हावस वील सी दॅट इन्वेस्टिगेशन. स्पीकर एकच मिनीट घेता हांव, एकच मिनीट. कित्याक पळय दिस अ सिरियस इशू. कित्याक जाणा परमिशन मागतात फॉर रिपेर इस्टिमेटेड लेस दॅन 1 lakh 99,800. पूण प्रोजेक्ट कंप्लीट जाता मोर दॅन 3 crores आनी तेची इन्स्पेक्शन रिपोर्ट BDO तयार करतात ते दिता. टू टेक दीस इशू सिरियसली. जाला कितें आमी म्हणटात आज सगळीं गोरवां वचत ते गोंयभर रस्त्यार दिश्टी पडटात. एज पर माय नॉलेज एंड थिंकींग हांव एक लक्षांत हाडून दिता, गोठ्यांतलीं गोरवां रस्त्यार बसतात कारण कितें जाणा बापायचें एकच घर आसलें, 3 पूत 3 कुडी आसले. त्या पुतांची लग्न जातकाच जनरेशन वाडत वता. जमीन ना, गोठे आसले. तुम्ही प्रश्न वाढयता परत 15 मिनिटां म्हणटा तुम्ही. एक मिनिट जस्ट आय एम फिनिशिंग विथ ओनली वन सेंटेन्स. Matter is pertaining to coastal zone management authority. Let him give it to me. I will ask authority to act on it. अशें करा तुम्ही माननीय मुख्यमंत्र्याकडे शिफ्ट करा प्रश्न. एकच सेंटेन्स सोबयता, एकच सेंटेन्स. कितें सांगता हे जशी परिस्थिती त्या गोरवांची रस्त्यार येवपाची येयला कारण गोठ्याची घरां जाल्यात. आमी जर अशें सिरियसली घेतले ना जाल्यार फुडली पिढयो ज्यो आसात पळय आमी ती भटकी कितें म्हणटात ती न्हय गोरवां न्हय भटकी जमात ही परिस्थिती आमी गोंयांत हाडटले. म्हणून एक रिक्वेस्ट करता ह्या हावजाक आतां तरी आमी हे इश्यू सिरियसली घेवपा जाय. ओके बिकॉज जर इश्यू सिरियसली घेवया पेडण्या मतदारसंघात चड करून मांद्र्यां टुरिजम वाडचें, हॉटेलां बांदची हो तांचोच डिमांड आसता. म्हणटकच हॉटेलां येवची हें तुजें हें आहा आयचे एलेक्स रेजिनल इश्यू असो आहा तूं यू प्लेस इट ऑन द टेबल ऑफ द हावस. माननीय मंत्री सर एक हे करता हांव सगळें काडून लिस्टच काडून तुमकां दिता. हय एलेक्स रेजिनल. Speaker sir, this is a very serious issue. Town planning answer, the wrong answer is not such a simple issue. Where is the wrong answer? Where is the wrong answer? One second. What the honorable member has said it. If it is true, it is a very serious issue because the answer is wrong. One second. Because if it is true, cannot be a. Let me finish, man. You get time to reply, man. You reply. So what I am saying, Speaker sir, this is one part of it. I went to that field, that same ते मगे friend, ते construction चालू ते ब्रिजाको राइटान. तो आग्रा भितर पावलो हा. थिंगा पोन्ने घरांत कांय ना तितू. तेन पोन्ने घर दाखोवन फार्म हाऊस केलो हा. कांय ना तितू. ते फ्रेंड तुजे. हां? इंस्ट्रक्शन. ना. कोले ना रे. ओकोल ने रे. कोलान तो मार तू. तू हांगा उलय. स्पीकर सर. मदी उलोव नाका. हां मदी उलय नाका सांगता का. स्पीकर सर, I went there तो आग्रा भितर पावलो हा. आगोर हाय तीन भितर पावला बांद कोण भितर पावला आनी प्रायवेट जुमनीन तो रस्तो पासून आडावपा लागला. दिस इज द स्टेट ऑफ इट आनी बिना तो कोणाक. ओके. सेम बिल्डर कोणा बिना तो भितर पावला. स्पीकर सर सेम फायल. बिल्डर आमकां भिवचे अशें केन्नाच आमचो हेतू आसूंक जायना हावजान. बिल्डर आमकां कित्याक भिवचे तशें आमी हावके न्ही. बट एट द सेम टायम आन्सर रॉंग दिला म्हणटा तें तूं जें उलयता. स्पीकर सर ऑनरेबल मेंबरान चॅक करचें स्पेसिफीक सांगचें वेर द आन्सर इज रॉंग. सेम फायल. He says that there are details which are missing. He wants names of the project. There they have given only survey numbers. They have made an annexure which is tabulated. It is near the bridge on the right hand side. As you go to just on the right hand side, it can be seen from the fish market. We'll investigate it. Yes. Why you reach there like suddenly? Why you reach so far, man? They are my friends. मंत्री बसून When you were going everywhere, man. That like that I'm going. आणि दिगंबर कामत. दोन इश्यू रेज केल्ले आसा. एक की थोडी ताज्या लिस्टाक जें दिलां तातूंत थोडी नांवां ना, सर्वे नंबर ना
जाचे ताजे कडेन फायली आसा. This is one. That means they have not given the exact picture. Second, without town planning clearance, no construction can come up. So will the minister assure that he will look into both these matters and take immediate action if found wrong? Speaker sir, there are several issues. Even in CRZ area, there is an issue of illegal sale of orchard land. What we have now moved a bill. That also issue is pertaining also to CRZ area. We also find that there is subdivision which is happening illegally. And there is also illegal construction which is happening. Not only in CRZ area, everywhere. So the rule of the law is to see that the technical clearances are adhered to of the TCP department. I will try my best to see that they are adhered to. Otherwise take action. That the Honorable Minister wants to take action. Here is a Honorable Member who has brought to the notice of the Honorable Minister that there are many cases of illegalities which are included in your reply. There are many cases of the illegalities which are not even included in your reply, obviously because it is done illegally. Now, I was suggesting, since you are taking measures and since you are very cooperative, why don't you appoint a small committee and ensure that there is some deterrent, at least in other areas, because this is very common. It is not only to the Pennem constituency, it is happening in all the constituencies which are coastal areas. Because sir, the suggestion is good, but there are certain amendments to the acts, bills of which are being moved in the House. These will also act as a deterrent, because we are trying to look, strike at the root of the issue. The root of the issue is that lands are being converted illegally, orchard lands are being converted illegally, for which we are bringing a bill to the House. And I think cooperation of every MLA is sought to see to it that there is planned development in the state. Planned development would mean that people adhere to the technical clearances given by the town planning department. Whenever there is illegality in the CRZ area, we send it to the GCZMA, which is the competent authority. And the Chief Minister also has given an assurance that they will act on it. तारांकित प्रश्न क्रमांक 4. स्पीकर सर, माननीय मिनिस्टर म्हणते प्रमाणे आता अनेक डिपार्टमेंट सगळे असतात, पण त्याका लागूनच तुम्ही कमिटी काढून बरी न्ही वयल्यान. हाऊस कमिटी करपा खातीर चड आहा त्यो, एक आनी दोन न्ही. The honorable member must get a satisfaction. Speaker No? sir, माननीय सभासद Speaker sir, legislation आमी हाडटात. पयलीं हाडया, लेजिस्लेशन हाडून कितें जाता तें पळोवया. पयलींच आमी शिता फुडें मीठ खावचें न्ही. आमी पळोवया कितें जाता तें. लेट्स ट्राय टू ब्रिंग दीस. हाऊस कमिटी तारांकित प्रश्न क्रमांक 4. ताका आमी कॉन्फिडन्सान घेवन कितें इलिगॅलिटी आहा ती जाग्यार उडयतात. तारांकित प्रश्न क्रमांक 4. श्री क्लफस डायस. LQ number 4A. Per computer sheet table. Speaker sir, जेन्ना हे पयलें फावटी असेंब्ली उलयल्लो आमगे चांदोर इन ओवर ब्रिज. So ओवर ब्रिज थिंगा फिजिबल ना म्हणटा एज पर रिपोर्ट फ्रॉम द इंजिनियर. सो रोड अंडर ब्रिज ओपन आम केन्ना जातलो मिनिस्टर साहेब? वेरी नेसेसरी इन चांदोर. Overbridge खंय जाय? We have acquired 1. Level crossing 18. Level crossing 18. We have acquired 1.8 meter, 8 kilometer away from the 18 LC. This is railway. Already we have acquired, and we have decided to construct ROB, railway overbridge. Not there, sir. It is level crossing 18. Underbridge जो आसा पळय, Yeah. ताजी हायट आमकां मेळना जाय तितली. We have decided to have a 2.2 meter height for underbridge. आणि ज्या कडेन थंय जी LC 18 आसा थंय दोनूय सायडीनी घरां आसा आनी त्या खातीर इट इज डिफिकल्ट टू हॅव ROB. सो अंडरब्रिज जो आसा तो आमी ऑलरेडी GSIDC कडेन दिल्लो आसा. फाल्यां सकाळी जर तो जाता की ना हाजेर अजून डिसिजन जावना, पूण ROB जो आसा वी हॅव डिसायडेड टू टेक, कारण तो स्टेट हायवे आसा आनी तुजो आज परत एक हें आसा 0 hour स्टेट हायवेचेर. That is separate. That is separate, but it is linking to this only. Yeah. It is linking to this only. Once it is done, म्हाका दिसता हो प्रश्न सुट्टलो. निलेश काब्राल.
ऑनरेबल PWD मिनिस्टरान उत्तर दिलां आनी क्लेफास बाबाकूय खबर आसा हांवूय त्या ग्रामसभेक चांदोर ग्रामसभेक म्हाका वयल्लो आनी थंय आमी उतरां दिल्लीं रिगार्डींग LC 18. स्पीकर सर, म्हाका एक एश्युरन्स जाय ऑनरेबल PWD मिनिस्टरा कडेन. इशू खूब जाता आनी थंय खंयचेय काय इशू म्हणजे स्टेट हायवे पास जाता तो आतां जिओरार मेन्शन जाल्लो आसता. कोण आमचो लेजिस्लेटर कोल करता आनी कोण आनी कितें म्हणटा. स्पीकर सर, म्हाका एकूच विचारपाक जाय ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन की हे LC 18 1.8 किलोमिटर्स अवे जो आसा हो स्टेट हायवे सब्जेक्ट दुसरो, पूण LC फॉर क्रॉसिंग कितें ते रस्त्यार हांव येता, रेजनल बाबू केन्ना येता वयता दिसती पडटा तेन्ना जो विशय जो आसा वेदर थंय 1.8 किलोमिटराचेर और जो ओवरब्रिज प्रपोज केला वेदर इट इज 2 लेन और 4 लेन हे एक प्रश्न विचारता. आनी तितून वेदर that is because it is a state highway you are constructing or it is because to facilitate people into crossing. कळ्ळें स्पीकर सर? फर्स्ट क्वेश्चन, वेदर 1.8 किलोमिटर तुम्ही एक्वायर केल्लो कितल्या वर्सां पयलीं तेजेर 2 लेन ब्रिज करता वा 4 लेन ब्रिज करता आनी तुम्ही कित्याक करता? बिकॉज इट इज स्टेट हायवे और इट इज बिकॉज इट इज एक्सेसिबल ओनली फॉर द पीपल टू ट्रॅव्हल सो दॅट दे विल बी नो कंटिन्युटी ब्लॉक जायना गेटी कडेन 20 मिनटां उरना तेका लागून. कित्याक इशू खंयच्या खंय पावता मागीर कोल करता मागीर लोक. ते मातशें खंयचोय रोड किंवा ब्रिज जेन्ना रेल्वेच्या हातूंतल्यान वता तेन्ना आमकां पावर नासता, ती पावर रेल्वेक आसता आनी रेल्वेन NOC दिले नंतर आमी तो ब्रिज घेता. इन अदर केस ते सहज रेल्वे NOC दिना, ते स्वता करता. पूण पर्टिक्युलरली इन दीस केस विथ द हेल्प ऑफ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हे जे काम आसा ROB ते 1.8 किलोमिटर फ्रॉम LC 18 हे GSIDCक आमी सोपयला. ओरिजिनली आमी ठरयलें की थंय 2 लेन ब्रिज काडचो जाचो कॉस्ट अरावंड 20 crores. पूण म्हज्या म्हायती प्रमाणे स्टेट हायवे डिक्लेअर केल्ल्या नंतर खंयचोय नवो आतां जर ओवरब्रिज घेतले जाल्यार इट इज बेटर टू हॅव अ 4 लेन ब्रिज सो दॅट इन फ्युचर we should not have another overbridge. स्पीकर सर पळय कित्याक आज स्पीकर सर एकूच सेकंड सभागृह आख्खे गोंय पळयता. हांवें कित्याक हो क्वेश्चन विचारलो कित्याक अजूनय क्लॅरिटी दिवना. स्पेसिफीक आज स्पेसिफीक क्वेश्चन विचारला. हांवें विचारला की प्रपोजल जो आसा वेदर इट इज 2 लेन ब्रिज ऑर 4 लेन ते फुडें कितें करपाचें आसा तें नाका. 2 लेन म्हण सांगा न्ही स्पीकर सर, खंयचे काय विशय आसा. हांवें 2 लेन म्हणून सांगला आणि 20 करोडूय म्हणून सांगल्या. दोन्ही आन्सर हांवें दिले. 2 लेन व्हेरी गुड. अलेक्स रेजिनाल्ड लागता दिसता म्हाका. उलय प्रश्न पडे आहा ही ब्रिज पडे आहा थिंगा लोकां गेले मातशें ऑब्जेक्शन आहा 4 लेन करपाची हें करपाची जावं 2 लेन करपाची. I want to know from the honorable minister whether he will take the people into confidence. There is an issue there. आणि कोल म्हणटा तो सांगत ते भाशेन कोल झाडाय घानेल तो लागता तेका. Because of that we have written a letter to the Panchayat of Kurtorim. No, and he is the MLA which is passing through that particular area. And till today we have not got any answer from Panchayat. Because sir, it is चेचेर आले मो मोगी कुर्तोरी पंचायत. हांवें बिस्ता बोर्डान चिडिला आनी आतां तूं चान्स दिता. ऑर्डर म्हाका चान्स दिलो ना तो पोर्टफोलियो लागून. कशें आसा स्पिकर आयक त्या पोर्टफोलियो लागून हांव ताका सांगूंक वतालो जेन्ना आमी तो पोर्टफोलियो चलयला आमगे टायमाचेर इतले पोर्टफोलियो आसूं ना. तो आतां सांगता तो सगळ्यांक गुणायत कित्याक देखून हांव विचार करता ताचे कडेन मात तुमी म्हाका दिलो ना चान्स. तुम्ही तुमकां परत सांगता तुम्ही पयलींच बटन दाबात. तो निलेश काब्राल सगळ्यात पयलो बटन दाबता. पोर्टफोलियो म्हणटा चड आगे रस्ते पडल्या आमकां उलोवपा दिलो ना तें. ती मातशें हांव कोणा गुंडाळना तेच गुंडाळून घेता आपल्याक. लुईजीन फलेरो. I want to raise 2 issues. Issue number 1, I know the problems of the people of Chandor and there must be a underbridge or overbridge. Number 2, right from electricity department Margaon, that is Davorli, Sanze Areal, Chandor, people have objected for state highway because you have closed down all the bars, all the restaurants, all the business. And as per the criteria, I'm saying this, as per the criteria laid down for having a state highway, this road doesn't
fulfill the criteria of state highway. So will the government denotify this state highway? I would like to request Honorable Chief Minister also to say, because there are hundreds and hundreds of parts. माननीय सभासद बसून घ्यात. I can answer this question provided there is a 0 hour today on this. Okay, you can answer that time. No. Or otherwise I will answer, he has to withdraw with 0 hour. Because this doesn't fulfill the criteria of a state highway. Please denotify it. I will answer this question. No, Speaker sir, what's provided 0 hour. House is supreme. House is supreme. You can give an assurance that you will denotify this state highway. 1 minute, there is a 0 hour. People are suffering. 0 hour. Why you have to wait for 0 hour? 1 minute. Speaker sir, House is supreme, that it will come 0 hour. Who stops you from raising it now? सांगाय मरे तुमचे स्टेट हायवे जायो नाकतो. question you tell everybody. माननीय सभासद 0 hourच्या वेळार मंत्र्यांक उत्तर दिवनी. माननीय सभासद बसून घ्यात. श्री दिगंबर कामत. Speaker sir, प्रश्न क्रमांक 5. Sir, even honorable member will say the same thing. We don't want this as a state highway. Why don't you answer now? Their own MLA raised the question in 0 hour. 0 hour mention उत्तर घ्यात. It doesn't matter, Speaker sir. Why you should postpone? 0 hour It is a matter which is agitating the people of the state. Speaker sir, this is a matter which is agitating. People are coming. People are unemployed. Just minute. 1 minute बसून घ्यात. Speaker sir, start LAQ number 5A. ताका उत्तर दिऊ. तो 0 hour दिता काय मग 3 मिनिटं उरले क्वेश्चन. आता तुमच्या सभासदाक 5A. तुमच्या सभासदाक तो प्रश्न विचारला जाय न्ही. तुमचोच सभासद सांगता प्रश्न. माननीय मंत्री उलयात. स्पीकर सर, हो अत्यंत मडगांव शहराच्या दृश्टींतल्यान अत्यंत म्हत्वाचो प्रश्न आसा. 2012तल्यान हो कंटिन्युअसली हांव हांगा एक तर GSIDC ट्रान्सपोर्टाक प्रश्न विचारत आसा. ना 2012तल्यान हांव कणकारान प्लॅन केल्लो. 2011 प्लॅन जाल्लो ताजो सगळें केल्लें. एक प्रश्न आहा, थंय जागो कितलो एक्वायर केल्लो आनी केन्ना एक्वायर केल्लो हें तरी तुका खबर आहा? कितलो जागो आज कदंबा कडेन आसा थंय? मातशें सांगपाक शकता? सभापती मार्शल, land and measuring 32,044 acquired by Director of Transport. The total land available from the area acquired for construction of depot is around 34,728 square meter. म्हणजे माहिती प्रमाणे जवळजवळ 66,200 and something. Because 66,000 square meter land, prime land at the entry point of Margaon is today in the possession of Kadamba Transport Corporation. आता FAR थंय 2 सुद्दां जाल्लें. हांव म्हणटा तुका म्हणजे तुमकां इकॉनॉमिकली वर्कआउट करपा खातीर इट कॅन बी म्हणजे 1 लाख स्क्वेअर मिटर वयर तुका बांदपाक मेळटा. तुजो रिप्लाय आसा. तुज्या रिप्लाया प्रमाणे 1 लाख पॅसेंजर दिसाक भितर सरतात आनी भायर सरतात त्या हातूंत. 600 बसीस, नियरली 600 बसीस दिसाक थंय भितर सरता आनी भायर सरता. आनी वाय यू आर नॉट टेकिंग दीस प्रायम प्रोजेक्ट? तुजे कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन सेल्फ सफिशियंट जातलें मरे. एक नया पयसो सरकाराक कदंबाक दिवपा लागपाना. कदंबा कॅन रन ऑन इट्स ओन. मातशें हो म्हाज्या म्हायती प्रमाणे 2009 माननीय आमदार मुख्यमंत्री आसतना GSIDC हो प्रोजेक्ट दिल्लो. त्यानंतर तो विड्रॉ जावना. पूण हांव तो विड्रॉ करून घेता. एंड आय एम प्राऊड टू इनाम माननीय आमचे जे MOST MORTH मिनिस्टर नितीनजी गडकरी आसा त्यांनी एक स्कीम चालू केल्या आणि ती म्हणजे बस स्पोर्ट म्हणजे एअरपोर्ट टायप बस स्पोर्ट. आम्ही जी खंय खंय वचून विजीट सुद्दां केली. बेस्ड ऑन दॅट मडगांव इज द बेस्ट प्लेस वेर वी कॅन हॅव दीस स्कीम अँड वी विल ट्राय टू हॅव बस स्पोर्ट एट मडगांव. स्पीकर सर, 0 hour mention. एकच रिक्वेस्ट मिनिस्टर, कितेंय कर बट डोंट वेस्ट दीस प्रायम लँड एट द एंट्री पॉइंट ऑफ मार्गांव. नाजाल्यार तुका मागीर फाल्यां डिफिकल्ट जातलें. एन्क्रोचमेंट येतलें आनी कितें येतलें देन इट विल बी व्हेरी डिफिकल्ट. टेक फास्ट डिसिजन. दीस इज द ओनली रिक्वेस्ट. प्रश्नोत्तराचो तास सोंपलेलो आसा.